आज गोंयांत हे मत जें दिलां तें परिवर्तना खातीर दिल्लें आसा। कारण गोंयांत परिवर्तनाची गरज आसा आनी लोक जे भायर सरल्या ते ह्या सरकाराक त्यांची जागा दाखोवन तांकां हद्दीपार करपाचें मतदारांनी ठरयिल्लें आसा। आनी हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां की फुडलें सरकार जें आसा तें भाजपा विरोधीच सरकार ह्या गोंयांत जातलें। आनी जो भ्रश्टाचार ह्या 5 वर्सांत केल्लो आसा त्याचो लोकांनी अनुभव घेतिल्लो आसा आनी त्या खातीर लोक ह्या सरकारा विरोधी आसा आनी मतदार ह्या फावटी चेंज फॉर चेंज म्हणून मत मारतले आनी हेंच आमी केल्लें आसा। म्हाका 100% खात्री आसा 70% मतां घेवन हांव ह्या मतदारसंघात परत एकदा निवडून येतलो आनी लोक म्हाका निवडून दितले कारण लोकांनी म्हाजें काम गेल्या 10 वर्सांत पळयल्लें आसा आनी लोकांक ज्यो अपेक्षा आसा त्योय पूर्ण करपाची ताकद ही म्हाज्यात आसा।